देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप बागेवंत पावलून रोमकारांक बरयलोल्या पत्रांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताची जावंक देवान तुमकांय आपयल्यांत. रोमकारांक पयलो ओवेसवोर वोळ 7. रोचनार देव आमकां ह्या संवसारांत रचून हाडटा तेन्ना सगल्यांक आमकां एक खेरीत आपोवणें दिता. देवाक जाय आमी सगळीं पवित्र जाल्लीं. जिवितांत पवित्रपण जोडचें हेंच आमचें खरें आपोवणें. देवान दिल्लें हें मुखेल आपोवणें मनांत दवरून संवसारांत आमच्या बेसा प्रमाणें आमी जिवंक आमकां उलो आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत रोमकारांक बरयलोले चिटीची सुरवात करतना बागेवन पावलू देवान आपणाक जेजूचो सीस जावंक विचून काडून क्रिस्ताच्या पावलांनी चलून क्रिस्ताचोच जावंक पवित्रपण जोडूंक आपयलां म्हूण सांगता. पवित्र स्नाना वरवीं देवान हें देणें रोमाक आसलेल्या क्रिस्ती भावार्थ्यांक फावो केलां आनी तांकांय जेजू क्रिस्ताची जावंक वो पवित्र जावंक आपयल्यांत म्हूण पावलू उगडास करता. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबान गेल्ल्या वर्सा संतोश बरीत आनी कुशाल बरीत जायात ह्या आपल्या विनवप पत्रांतल्यान जिवितांत पवित्रपण जोडून घेवंक देवान केल्लो उलो आमच्या मुखार परत मांडला. ह्या विनवप चिटींत पाप साहेब फ्रांसीस पवित्र जावचें आपोवणें देवान फकत पाद्री आनी धार्मिकांकूच दिवंक ना, बगर तें व्हरतें आपोवणें देवान आमकां सगल्यांक दिलां अशी शिकवण दिल्या. बायबलांत आमकां लेवीशास्त्रांत हो देवाचो खेरीत उलो आयकूंक मेळटा. हांव पवित्र देखून तुमी पवित्र जायात. देवाच्या ह्या उल्याक जाबाब दिवया. पवित्रपणाचे वाटेर आमचीं पावलां घालुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव.